नमस्कार आणि येवकार तुमकां जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळीन. इश्टानो, गोंयांत कविता बरोवपी खूब जाण आसात, कवी खूब जाण आसात. कोंकणी भाशेन कविता बरोवपी आसात, मराठी भाशेन आसात, इंग्लिशीन बरोवपी आसात, हिंदीन बरोवपी आसात. पूण आमचे मदीं आयज एक नवो असो वेगळो कवी आसा. तो एके वेगळेच भाशेन कविता बरयता. वेगळे भाशेन म्हळ्यार खंयच्या परकी भाशेन न्हीत, पूण भारतांतल्याच एके भाशेन जी भारतांत तयार जाली आनी एक 100% भारतीय भास. आमच्या मदीं आसा बाब अमेय कामत, जो उर्दूंतल्यान कविता बरयता. उर्दू बरोवपी कोंकणी कवी अशी ताची नामना. आतां उर्दू बरोवप म्हळ्यार उर्दू शिकप, पूण ही भास शिकून तातूंतल्यान अभिव्यक्त जावप आनी कवितेच्या माध्यमांतल्यान ही म्हज्या कोतान तरी सामकी सोपी गजाल न्हय. करुया आमी भासाभास. अमेया कडेन जाणा जावन घेवया तो एक उर्दू शायर कसो जालो. अमेय, तुका येवकार. देव बरें करूं. तुजें पुस्तक शुआए मेहर हालींच तुवें उजवाडाक हाडलां. हें पुस्तक तुजें उर्दू कवितांचें पुस्तक आनी तातूंत तरेतरेच्यो कविता आसात. ह्या पुस्तका विशीं म्हाका कांय सांगशी आनी तातूंत कसल्यो कसल्यो कविता आसात ते? शुआए मेहर हें म्हजें पयलें पुस्तक. हातूंत उर्दू आसा, हिंदी आसा आनीक सुरवात हिंदींतल्यान केल्ली. हातूंत 5 सेक्शन्स आसात. गजल फॉर्मेटान आसा, मागीर सॉंग्स आसात जांकां आमी नग्म म्हणटात उर्दून, ते आसा. नज्म फॉर्मेटान पोएट्री आसा. 4 वळीचे शेर आसा जे कपलेट्स म्हणटात, किताब म्हणटात, आनीक 2 वळीचे शेर आसात. सो शायरी आसा, सॉंग्स आसात, पोएट्री आसा आनी गजल्स आसात. अशी 4-5 सेक्शन्सांत पुस्तक आसा. पूण एक गोंयकार उर्दू कसो बरोवंक पावलो हाचें म्हाका एक्सप्लेनेशन दी पळय. हांवें सुरवात केली, जेन्ना बरोवपाक सुरवात केली तेन्ना सुरवात कोंकणींतल्यानूच केल्ली, म्हजे मायभाशेंतल्यान केल्ली. वयाच्या 9 वर्सांचेर पयली कविता बरयली हांवें. पूण ताजे उपरांत 12 वर्सांचेर हांव हिंदी बरोवपाक लागलो. हिंदी कडेन आकर्शण आयलें, हिंदी कविता बरोवपाक लागलो. आनी एक वयाच्या 17-18 वर्सां मेरेन हांव कोंकणी कविता आनी हिंदी कविता अश्यो ऑल्टरनेटिवली बरयतालो. पूण म्हाका तो पंच मेळना जालो. हिंदी साहित्य, हिंदी बरोवपाक म्हजें पंच मेळना जालो. म्हणटकर शब्द थोडे कमी पडपाक लागले. कांय जे म्हाका एक्सप्रेस करपाक जाय तें जायना जालें. आनीक हांवें ठरयलें की हातूंत जर पंच हाडटलो जाल्यार म्हाका उर्दू शब्द आनी उर्दूची नॉलेज गरजेची. सो तेन्ना हांवें डिसायड केलें की हांव उर्दू शिकतलों. आतां शिकतलों म्हणजे हांगा शिकोवपी काय कोण ना. म्हणटकर हांवें उर्दू शायरीची पुस्तकां घेतली, दिल्लीच्यान पुस्तकां हाडलीं आनी स्वता ती भास शिकपाचो प्रयत्न केलो. आनीक खुबशे मोठे मोठे शायरी वाचल्यो, तांचे मिनींग सोदून काडले. खंयचे कॉन्टेक्स्टान खंयचो शब्द यूज जाता, ताजो अर्थ कितें, ताजे सिनॉनिम्स कितें, स्वताची अशी डिक्शनरी, स्वताची अशी हें तयार केलें. आनी एक 2-3 वर्सांच्या अभ्यासा उपरांत हांव इल्लो उर्दूचो प्रयोग हिंदीत पयलीं करपाक लागलो, शब्दांचो प्रयोग करपाक लागलो. आनी मागीर कांय काळान हांवें सामकें कंप्लीट उर्दूय हांवें काव्य बरयलां, कंप्लीट उर्दूय गजल्स बरयल्या. सो असो म्हजो प्रवास कोंकणींतल्यान सुरू जालो. आजून कोंकणी बरयतां, पूण चडशें म्हजें आतां हिंदी उर्दू बरोवप जाता. ह्या आकर्शणांतल्यान, उर्दू विशींच्या आकर्शणांतल्यान तूं उर्दू शिकलो. ही कविता ज्यो बरयल्यात तुवें, ह्या कविता संग्रह तुवें जो आतां उजवाडाक हाडला, तो तूं उर्दू शिकप हो जो काळ कितल्या वर्सांचो आशिल्लो? हातूंत ज्यो पळय कविता आसा त्यो म्हजे गेल्ले 20-25 वर्सांचे क्रिएशन्स. कारण हांव बरोवपाक बसूंक शकना. म्हणजे हांव चिंतलां की हांव आज कविता बरयतलो की हें बरयतलो, अशें जायना. म्हज्यो चडश्यो कविता उत्स्फूर्त येतात. म्हणटकर ताका लागून आनीक हांवें केन्ना पुस्तक काडपाच्या दृश्टिकोणांतल्यान केन्नाच बरयलें ना. हांव बरयतालो, म्हाका सुचतालें, स्फुरतालें, हांव बरयतालो आनी तितल्यार आशिल्लें. म्हणटकर म्हजो तसो हें चड ना, वॉल्यूम ऑफ वर्क म्हणटात तो चड ना. म्हणटकर हातूंत सगळ्यांत म्हजे पयले जे हांवें हिंदी सॉंग बरयल्लें तेंय आसा, जे हांवें वयाच्या 17व्या वर्सार बरयल्लें.
आनीक म्हजी लेटेस्ट जी हातूंत गजल आसा ती 3 म्हयने पयलीं बरयल्ली. सो ह्या काळखंडांतले रचनाची पुस्तक हें. ओके. जेन्ना तूं उर्दू शिकपाचो तुवें यत्न केलो तातूंतल्यान तुका नवें नवें सत हाताक लागलां आसतलें. आतां सद्याच्या काळांत भारतांत एक जो विचार प्रवाह चल्ला ताच्या मतान उर्दू म्हळ्यार एक परकी भास. उर्दू उलयता उर्दू बरयता मरे तूं पाकिस्तानाक चल अशें सांगपी तुका कोण मेळूना. उर्दू उत्तर भारतांत तयार जाली आनी ती भारतांत वाडली. पूण लोकांचो दृश्टिकोन तूं जेन्ना उर्दू बरयता तेन्ना तुजे कडेन कसो आशिल्लो पळोवपाचो? हाजो सद्याक जी पोलरायझेशन चल्ल्या किंवा ध्रुवीकरणाचो म्हाका इवन पुस्तकाचे रिलीजाचे दिसा सुद्दां जाणवलें. आनीक हांवें जेन्ना पुस्तकाचें म्हजें रिलीज जालें त्या भाशणांत सुद्दां हो मुद्दो घेतला. उर्दू ही भारतीय भास. हाजो जल्म दिल्ली लखनौचो. मुघलाच्या काळांत मुघलाची दरबाराची भाशा आशिल्ली फार्सी. आनीक जी लोकांची भाशा आशिल्ली ती खडीबोली आशिल्ली. हिंदी सुद्दां नाशिल्ली तेन्ना. ती खडीबोली आशिल्ली, अवधी आशिल्ली, मगधी आशिल्ली, भोजपुरी आशिल्ली. ह्यो भासो लोकांच्या जनमानसाच्यो भासो आशिल्ल्यो. आनी हाका कनेक्ट म्हणून खंय तरी इल्ली हिंदुस्तानी हो फॉर्मेट तयार जालो जातूंत फार्सी आनीक खडीबोली मिक्स जावन व गंगा जमुनी तहजीब जी आमी म्हणटात ती हे जावन हिंदुस्तानी तयार जाली. ताका फुडें मागीर ज्यांनी वेस्टर्न इंडियांतल्यान आयले, आमी जेन्ना पश्चिमी भारत म्हणटा, हांव 47ची पयलींची गजाल करता म्हणटकर लाहोर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तेन्ना भारतूच आशिल्लें. आनी ह्या हातूंत कारण तांकां फार्सी लिपी नॅचरल आशिल्ले कारणान ते ही भास हिंदुस्तानी जी भास घोळपाक लागली ते फार्सी लिपींतल्यान बरोवपाक लागले. उत्तर भारत आनीक ह्या वटेनचे लोक जांकां ही संस्कृत शिकून आयिल्ले आनीक संस्कृताची लिपी घेवन ते देवनागरीत बरोवपाक लागले. हो असो 2 लिपी जाली एकाच भाशेची. आनी कांय कालखंडा उपरांत ह्या वटेनच्या लोकांनी संस्कृत तातूंत मिश्रीत करीत गेले. संस्कृतायझेशन म्हणटा आमी तें केलें आनी ती मागीर साहित्यीक हिंदी जाली. आनी वेस्टाक पर्सियन तुर्कीचो इन्फ्लुयन्स येवन ती भास उर्दू जाली. उर्दू भारतीय भास, भारतांत जल्मल्ली, भारतांत खेळिल्ली, भारतांत फुलिल्ली भास. दुसरो म्हाका प्रत्यय आयलो तो हिंदू जावन उर्दू कशी बरयता. खूब जाणांक एक वेळ खबर नासतना हांव दोनूच नांवां घेता. हिंदू मनीस उर्दून बरोवपाची जी परंपरा आसा ती 400 वर्सांची परंपरा. ही कालची परंपरा न्ही. खूब जाणां अज्ञानांतल्यान म्हणटात की उर्दू एका विशिश्ट समाजाची आनी विशिश्ट धर्माची भास म्हणून. भाशेक धर्म लागना. भास ही सगळ्यांच्या जो बरयता ताची भास. सो हांव फक्त 2 नांवां घेता हिंदू नांवां जी उर्दू साहित्यांत आनीक उर्दू शायरीत मोठी नांवां. हांव बारीक नांवां घेना, मोठी नांवां. पयलें रघुपती सहाय, जाका सगळे फिराक गोरखपुरी म्हणून वळखतात. फिराक गोरखपुरी ह्या नांवान बरयतात. हें सुद्दां खूब जाणांक हें नांव फिराक गोरखपुरी जो नॉर्मली साहित्यांतलो आसा आनी जाणी शायरी आनी गजल्स वाचले तांकां खबर आसता, नाल्यार बाकीच्यांक खबर ना. दुसरें नांव हांव घेता जो एक हिंदू मनीस उर्दून बरयता आनी तो मनीस तें नांव सगळ्या लोकांक खबर आसा. तो पंजाबी गुलजार. हो हिंदू मनीस उर्दून बरयता. खूब जाणां खबरूच ना तो हिंदू म्हणटकर पंजाबी फॅमिलींत जल्माक आयला आनीक आज उर्दू साहित्यांत मोठें नांव आसा. बरोबर. कारण तूं सांगता त्या प्रमाणे इवन पंजाबी एका तेंपार फार्सी लिपयेंतल्यान बरयताले. गुरुमुखी लिपी नाशिल्ली. आतां अमृता प्रितमान बी आपलें जें साहित्य बरयलां ते सगळें पंजाबींतल्यान साहित्य बरयलें तें फार्सी लिपींतल्यान आशिल्लें. वेस्टर्न इंडिया. सो हो एक ताका रेफरन्स आसाच. पूण सद्याच्या काळा भितर जे उर्दू विशीं गैरसमज आसात आनी उर्दू विशीं जो लोकांचो एक आकस कसो निर्माण करून दिला, ह्या आकसाक लागून सुद्दां खूब लोकांची मिसअंडरस्टँडींग जाला.
आता उर्दूची जेन्ना आमी परंपरा म्हणटात की जेन्ना गालिबान म्हणलेलें की जन्नत की हकीकत तो हम जानते हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तेन्ना ही परंपरा सुरू जाल्ली. आयज तूं ह्या परंपरेंतलो एक लेटेस्ट ओके. पूण ही परंपरा जेन्ना हांव पळयता, तूं एक प्रोफेशनली शायर न्ही, हय तुजो प्रोफेशन वेगळें बरोबर. आनी तुजें प्रोफेशन आसा तें खूब आंकड्या कडेन खेळपी. हय तूं एक चार्टर्ड फायनान्शियल एनालिस्ट, बरोबर. तूं एक लेक्चरर हय आनी ते बी फायनान्स शिकोवपी लेक्चरर. हय. सो हे आंकडे, वेव्हार, मुंडेन ज्यो गोश्टी आनी शायरी हांचो मेळ तूं कसो बसयता? तशें पळोवपाक गेल्यार शायरी किंवा साहित्य म्हाका कितें म्हणटात हातूंत मेळ्ळा, जेनेटिकली मेळ्ळा. म्हजो बापूय लेखक आनी घरांत सदांच साहित्याचें वातावरण आसलें. म्हजो बापूय लेखक, आवय ग्रॅमेरियन, आनीक भाशा आनी साहित्याच्या वातावरणांत वाडला. सो साहजीक भाशे कडेन म्हजो हें आशिल्लो. इवन हांव जेन्ना 10वी जालां तेन्ना म्हाका आवयन सांगिल्लें, तूं आर्ट्साक चल, तुजी पिंड आर्ट्साचें म्हणून. हांवें आयकलें ना, ती गजाल वेगळी. म्हाका तेन्नाच्यान बरें सो साहित्या कडेन तसो संबंद घरच्या वातावरणाक लागून आनीक एक विरासत मे म्हणटात तशें. तुजो बापूय अशोक कामत एक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार जाका मेळ्ळा असो एक कोंकणींतलो नामनेचो साहित्यीक. बरोबर. तुवें जेन्ना उर्दू ताजे मुखार प्रेजेंट केली तेन्ना ताचें रिएक्शन कितें आशिल्लें पयलें? हांव सुरवात केली तेन्ना कोंकणींतल्यानूच केली. सो इट वॉज म्हणटात तशें की पूत बापायच्या पावलांत मुखार सरता. पूण 1-2 वर्सांनी हांवें कोंकणींतल्यान हिंदीचेर आयलो आनी हिंदी बरोवपाक लागलें. हिंदी सुद्दां हांवें जेन्ना तांकां दाखयलें, ते हिंदी शिकले, हिंदी शिकयताले पप्पा हातून स्कुलांत हिंदी शिकयताले, साहित्य विशारद जाले ते हिंदी. म्हणटकर हिंदी पर्यंत हें आशिल्लें, बरें आसलें. हांव तेन्ना कोंकणी बरयतालो, सो कोंकणी हिंदी दोनूय बरयतालो. मागीर जेन्ना हांव उर्दूंत गेलो, 2 गजाली. एक, पप्पाक हांवें व्हडलेशें सांगलें ना हांव कितें बरयतां तें, आनी खुबश्यो म्हज्यो रचना पप्पाक खबरूच नाशिल्ल्यो हांवें बरयल्यात म्हणून. पूण जेन्ना तांकां हें कळ्ळें, भाशे कडेन तांचो कांयच प्रॉब्लेम केन्नाच नाशिल्लो. तूं ज्या भाशेंत कम्फर्टेबल आसा, तूं ज्या भाशेंत स्फुरता त्या भाशेंत तूं बरें. आपूण कोंकणीत बरयता म्हणून तूं कोंकणीतूच बरोवपाक जाय, असो कसलोच अट्टाहास ना. तर तांणी म्हाका केन्नाच खंयच्याच भाशेंत बरोवपाक आडायलो ना. हांवें कोंकणीत बरयल्या, हांवें हिंदीत बरयल्या, उर्दूत बरयल्या, हांवें इवन इंग्लिशींत पोयम्स बरयल्यात. पूण तितले म्हाका इंग्लिशींत तो फील मेळना जालो, सो हांवें कंटिन्यू केलें ना इंग्लिशींत. पूण हांव वेगळ्या भाशांनी बरें, ह्यो 2-3-4 भासो म्हाका बरे भशेन येता. म्हणटकर म्हाका भाशे कडेन केन्नाच प्रॉब्लेम आयलो ना. आनी पप्पाचो सपोर्ट सदांच आशिल्लो. केन्नाच पप्पान म्हाका खंयच आडायलो ना. दुसरें, ताणें करेक्ट जेन्ना म्हज्यो इनिशियल कविता आशिल्ल्यो त्यो आज पळयल्यो जाल्यार सामक्योच भुरगेपणाच्यो आनीक बालिश दिसतात. पूण तांणी केन्नाच म्हाका म्हळें ना की बाबा हें कितें बरयलें तुवें, हें अशें चूक, हें केन्नाच म्हळें ना. हीज फिलॉसॉफी वॉज, आय वील फायंड माय ओन वे. म्हणटकीर तूं बरय, तूं इल्ली सुदारतलो, इल्ली पॉलिशींग ऑटोमॅटीक, जितलो बरयतलो तितलो पॉलिश जायत वतलो. हाजे भायर ताणें कांयच करेक्ट केलो ना म्हाका. सो ही लेट मी ग्रो एट माय ओन पेस. बरोबर. तुका ताणें मोकळो सोडलो. कोंकणी कविते कडल्यान सुरू जाल्लो प्रवास आयज उर्दू कविते मेरेन पावला. फुडें हो कवितेचो प्रवास, हे तुजे कवितेचें विश्व आनी शिवाय मेहेर ह्या पुस्तकांतल्यो तुज्यो कविता हांचोय आमी आस्वाद घेवया. पूण मातसो वेळ जालो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात जायना अशें कांय ना, फकत गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत आमची भासाभास चल्ल्या. गोंयचे एकमेव अशे उर्दू कवी बाब अमेय कामत हांच्या वांगडा. अमेय बाब, ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी म्हणिल्लें तुज्या कवितांचें विश्व जें आसा, भावविश्व आसा, तें समजून घेवया. कविता म्हळ्यार एक अभिव्यक्ती जी काळजांतल्यान सहज स्फुरता. तूं जेन्ना उर्दूंतल्यान तुजी अभिव्यक्ती आसता, ह्या अभिव्यक्तीचे विशय तुजे खंयचे खंयचे आसा कवितेचे?
म्हजो विशय जवळ जवळ एकूच आसा. हांव बरयलां ते मोगाचेर बरयलां. सगळ्यो मोगाची वेगळे वेगळे रुपां आनी वेगळीं स्वरुपां तातूंत आयल्यान एकाद दोन वेगळी आसा. एक मातशी फिलॉसॉफी, एक दोन फिलॉसॉफिकल आसात. आनीक एक हांवें म्हज्या भयणीचे लग्ना वेळार विदाई खातीर बरयल्ली एक कविता आसा, एक ते सॉंग आसा. तें जर एक दोन चार आडवाद जर सोडले जाल्यार सगळी रचना म्हजी मोग ह्याच विशयाचेर. तुजो मावडो उत्तर भारतांत, उत्तराखंड. ह्या उत्तराखंडांत. सो ह्या मोगाचो आनी उर्दूच्या कवितेचो बी ताका कितें मदत जाल्ली तुका? ना, हांव लग्न हालींच जालां, बरेंच पयलीं बरयल्लें. सो पूण हिंदी कडेन टच उरपा खातीर बायले कडेन हांव हिंदीच उलयतां. आनीक ताका लागून हिंदी कडेन टच म्हजो तसो कन्वर्सेशनल. आनी मोगाची उतरां हिंदीन तुका आतां बरी सुचता आसता. हय हय. म्हाका सांग पळय, तुजे हातूंतली एक आमकां वेंचीक एक दोन कविता जर आयकूंक मेळत, तुजी एक आवडीची. अशे कवीक आपल्यो सगळ्योच कविता आवडटा? सगळ्योच आवडटा. आतां तेच खंयचें ते खंयची आमच्या खातीर वाचून दाखयशे? एक गजल फॉर्मेटान आसा. एक 4-5 पॅराग्राफाची गजल फॉर्मेटान आसा. ती वाचून दाखोवपाची इच्छा आसा. की तारीफ नुमाइश के खूबसूरत जोतों की, तारीफ नुमाइश के खूबसूरत जोतों की होती हमसे बयां ही नहीं. खाल उधड़ गई किस बेजुबां की, किसी को इसका गुमा भी नहीं. अरे वा वा वा. म्हाका एक तुका रिक्वेस्ट करून दिसता, कित्याक आमचे खुबशे आयकुपी आसात, पळोवपी आसात, तांकां उर्दूंतले खुबशीं उतरां कळची ना. सो तूं जर दोन दोन जेन्ना कॉपलेट वाचता तुजे, एक शेर, तो शेर तूं वाचले उपरांत कोंकणीनूय जर समजयत जाल्यार चड बरें जातलें. हांव थोडे कठीण शब्दाचे अर्थ पयलीं सांगता, कारण ते कोंकणीन ते ट्रान्सलेट करप ताका तो फील वतली. बरोबर. नुमाइश इज बेसिकली एग्जिबिशन. आनी हातूंत म्हाका दिसता आनी खंयचो कठीण शब्द ना. तारीफ नुमाइश के खूबसूरत जोतों की होती हमसे बयां ही नहीं, हांव सांगूंक शकना. खाल उधड़ गई किस बेजुबां की, किसी को इसका गुमा भी नहीं. झूमती लौ के परवाने हैं बहुत, झूमती लौ के परवाने हैं बहुत. तवज्जो मिली, अटेंशन, तवज्जो मिली जलती बाती को भी. झूमती लौ के परवाने हैं बहुत, तवज्जो मिली जलती बाती को भी. कोई नहीं सोचे तपते तेल का, जिसके जलने का निशान भी नहीं. अरे वाह, अरे वाह वाह वाह. प्यार बोया मैंने जिस चमन में, वो मोहब्बतों की एक बाग थी. प्यार बोया मैंने जिस चमन में, वो मोहब्बतों की एक बाग थी. बाहर आ गए सारे चमन पे, वो एक फूल अब तक खिला ही नहीं. वाह. मजरू हुआ दिल ये मेरा, मजरू माना घायल, घायल हुआ दिल ये मेरा. और दर्द चीखे तो तवल्लुद हो शायरी. तवल्लुद होना यानी जन्म लेना. मजरू हुआ दिल ये मेरा, और दर्द चीखे तो तवल्लुद हो शायरी. हौसला अफजाई हुई अशार पे मेरे. हौसला अफजाई बेसिकली एनकरेजमेंट मेळ्ळो म्हाका. ऑन माय अशार इज प्लूरल ऑफ शेख. सो हौसला अफजाई हुई अशार पे मेरे, पर दर्द किसी ने सुना ही नहीं. वाह वाह. बैठा रह गुज़र पे इंतज़ार में, राह देखे उस हम सफ़र की. बैठा रह गुज़र पे इंतज़ार में, राह देखे उस हम सफ़र की. हाल पूछ गया हर गुज़रता कारवां, वो एक मुसाफिर रुका ही नहीं. अरे वाह वाह वाह. बहुत खूब, बहुत खूब. टूट गया हर सपना आँखों में, अंजाम मोहब्बत बन गई तन्हाई. क्या ये इंसाफ हुआ उस आशिक के साथ, जिसका कोई गुनाह ही नहीं. अरे वाह 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 वाह. बरी हा, म्हणजे भिडपा सारकी आसा. जेन्ना आमी शायरी आयकतात, उर्दू शायरी आयकतात किंवा उर्दू गजल आयकतात, तेन्ना तांचे शब्दा फाटलें जें वजन आसता तांचो एक वेगळोच प्रभाव आमचेर पडटा. बरोबर. सो जेन्ना तूं हे शायरी बरयता तेन्ना तुका उतरां सोदचीं पडटात काय आतां शिकले उपरांत ही उतरां तुजी सहज भायर सरतात? ऑनेस्टली जेन्ना हांव नवोच शिकिल्लो आनी पयलो प्रयत्न म्हजो जो आशिल्लो उर्दूंत, तातूंत म्हाका खूब कडेन सोदची पडटाली, कारण थिंकींग हिंदींतल्यान जातालें आनी मागीर उर्दू उतरां सोदची पडटाली म्हाका. इनिशियली हो प्रॉब्लेम जालो. हांवें पयली जी शायरी उर्दूंतल्यान बरयली ती हिंदीच आशिल्ली, पूण ते म्हाका एक्सपांड करून उर्दूंतल्यान केली. तेन्ना फक्त म्हजी नॉलेज टेस्ट करपाक केल्ली की कितलें उर्दून बरोवं येता. ती प्युअर उर्दून आसा. सो ताजे उपरांत मागीर जेन्ना हांव इल्लो बरयत गेलो
आतां इट इज नॅचरल. आतां म्हाका नॉर्मली हांव जेन्ना चिंतता तेन्ना म्हाका उर्दू उतरांच येतात. म्हाका हिंदी मागीर ते ट्रान्सलेट करचे पडटात. जर हें तुजे आवडीचे हय. आनी तुजेर प्रभाव घालपी अशे कोण उर्दू शायर बी आसात? हांवें गालीब थोडो भोव वाचला. गालीब हांव चड वाचूंक ना, कारण सगळ्यांचो पयलीं नांव नॉर्मली गालीब आसता, पूण हांवें गालीब चड वाचूंक ना. हसरत जयपुरी वाचला. हांवें दाग दहलवी खूब वाचला. आतां याद जावचें ना म्हाका जाप करून तांची, पूण मागीर आनी एक फिराक गोरखपुरी वाचला हांवें. सो खूब शकील बदायुनी म्हणजे मोरलेस मॉडर्न एरा. पयलींचे म्हणजे तुका इवन बाबा बुल्ले शाहचे ज्यो उर्दू रचना आसात ती खूब क्लिश्ट आसात, खूब क्लिश्ट. हांवें प्रयत्न केलो इब्ने इंशाह आनी हें, पूण ती सद्या तरी म्हजे ताकीचे भायर आसा. बरोबर, कारण त्या वेळा वयली उर्दूय इवॉल्व जाताली. त्या वेळेली उर्दू खूब वेगळी आशिल्ली. बरोबर. कित्याक तूं जेन्ना तशें म्हणटा की खडी बोली आनी फार्सी हांचें मिश्रण, हय, हातूंत तुका खूब दिसता. जेन्ना बाबा बुल्ले शाहचेच आमी दाखलो तेन्ना होरी खेरुंगी बिस्मिल्ला, जेन्ना तो होळीचेर बरयता, आनी अश्यो उर्दूंतल्यान ताणें सुंदर दिवाळेचेर, होळीचेर अश्यो बऱ्यो बऱ्यो शायरी केल्ल्यो आसात. आनी हे सगळे बरोवपी तेन्नाचे आयदर सुफी परंपरेंतले वा सुफी परंपरेंतले नाशिल्ले सुद्दां, पूण ताणें कृष्णाचेर इतक्यो सुंदर कविता बरयल्या, आनी ह्यो सगळ्यो उर्दूंतल्यान. आमचें दायज तूं जेन्ना उर्दू वाचता, उर्दू बरोवप्या मदीं मेळटा, वा तूं नॉर्थ इंडियेक वता आनी लोकां कडेन उलयता, तुका दिसता आमचें दायज आमी इल्लें इल्लें विसरत चल्ल्यात? आमचें फक्त भाशेचें दायज न्ही, आमचे देशाचें जें सत्व आसा तें आमी वगडायत चल्ल्यात. कारण आयज भाशा ही सदांच मनशाक जोडटा, आनी मनशाक जोडपाचें काम भाशा करता. इट्स अ मिडियम ऑफ कम्युनिकेशन. विचाराचें आदान प्रदान भाशेंतल्यान जाता, आनी विचाराच्या आदान प्रदानांतल्यान मनीस लागीं येता. आमी भाशेक आज बाउंड्रीज घाल्यात, भाशेक धर्माक बाउंड्रीज घाल्यात. आनीक ही जी परंपरा आशिल्ली, जंय तुमी म्हळ्ळें तशें मुस्लीम शायर होळी आनी दिवाळेचेर बरयताले, हिंदू शायर ईदाचेर आनी हाचेर बरयताले, आनी तो केन्नाच अशें वेगळें दिसलें. इट वॉज नॅचरल. हो जो सहज स्वभाव आसा मनशाचो, तो सहज स्वभाव आज आमी वगडायतात. आज जी पळय आमी एकमेका कडेन जे दुरावे आमचे आसात आनी मदीं ज्यो वण्टी बांदून घेतल्यात, ताका लागून आमी आयसोलेट जायत चल्ल्यात. आमी आमचें विश्व इतलेंच करता, आमी इतलेच पर्यंत हे उरतात. कारण म्हाका खूब, हांव नांवां घेना, पूण इवन बरे मनशांनी जे मोठे नांवां आसा आज, तांणी सुद्दां म्हाका तें मागीर ताणें फकाणांनी म्हणून म्हाका म्हणिल्लें आसा, आरे उर्दू बरें तूं पाकिस्तानांत चल, हें म्हणिल्लें आसा. जर म्हाका आयकुपी मेळटा, हांव थंय वचून शायरी म्हणपाक म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. कित्याक ताका बाउंड्रीज नासता. पूण आमचे पिळगेचें कितें जालां की आमचे पिळगेचें अशें जालां की पहले हम भी कभी बहारों के सपनों में खो जाते, पर अब चमन उजड़ चुका है सामने देखते देखते. ही आमची परिस्थिती जाली. तुमचे जेन्ना फुडले पिळगेचे जेन्ना आमी विचार करता, ही आमी तांचे मुखार उजडा चमनूच दवरता. सद्या तरी तेंच दिसता. कारण हें जें कितें जालां तें हाजे परसूय वायट जावंक शकता, आनी आमी त्याच वाटेन वतात. ऑनेस्टली आय डोंट वॉन्ट टू बी अ पेसिमिस्ट, पूण सद्याक तरी जो पर्यंत आमी जनता एक कडेन येना आनी हें जर चेंज करिना जाल्यार अशेंच जायत वतलें. उर्दू कवी म्हणून जेन्ना तूं लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना तुजो रोल तुका कितें दिसता? हें जेन्ना पुस्तक हांवें छापपाचें ठरयलें, तेन्ना एक प्रश्न आयलो म्हज्या मनांत की स्वताचें नांव घालपाचें काय पेन नेम यूज करपाचें. जशें फिराक गोरखपुरी वीच इज मोर मुस्लीम सावंडींग. हांवें म्हळें खूब फावटी हांवें मदीं पेन नेमानूय बरयल्लें, हांवें तें चेंज करून तातूंतले पेन नेम काडले आनी हांवें स्वताच्या नांवान, हिंदू नांवान पुस्तक छापलें. कारण म्हाका ती मॅसेज दिवपाक जाय आसली की भाशेक धर्म लागना. हिंदू मनीस उर्दूत बरोवंक शकता,
मुस्लीम मनीस हिंदी कोंकणी पंजाबी गुजरातीत बरोवंक शकता खंयच्याच भाशेक खंयचो धर्म लागना बरयता ताची जो बरयता ताची भाशा हें हो जो थॉट आसा तो म्हाका लोकां मेरेन पावपा जाय आशिल्लो आनी म्हजी मायभास कोंकणी जावन सुद्दां हांव उर्दून बरयतां आनी छाती ठोक ठामपणान बरयता म्हाका आवडटा बरोवपाक हांव तूं कुडचड्याचो हांव कुडचडेचो सो तुका आमी कुडचडाबादी बी अशें कितें तरी कुडचडेबादी अशें कितें नांव दिवपाचें हें चिंतनाशिल्लें हांवें पूण पूण तुवें तें केलें ना आनी हें बरोबर कित्याक एक जमानो आशिल्लो एक काळ आशिल्लो भारतांत जेन्ना युसूफ खानाक दिलीप कुमार हें नांव घेवन वावुरचें पडटालें आयज परिस्थिती तशी ना आयज आमकां खान सगळे पिक्चरांनी दिसता पूण रियलिटी एकदम वेगळी आसा वेगळी आसा समाजांत जे द्वेशाचें वातावरण पसरता एका विशिश्ट कम्युनिटी विशीं एक वेगळेपणाची जी भावना निर्माण करून दिवपाचें काम चलता त्या परिस्थिती भितर तुजो वावर म्हाका खूब म्हत्वाचो आनी लोकांक जोडपी कसो दिसता हाजे फुडें तूं अश्योच कविता बरयत रावचो उर्दू आनी हेर भाशांनी तुवें प्रयोग करचे आनी गोंयकारांनी हें शिकपा सारकी गजाल आमी आमच्या संकुचीत विचार विश्वांतल्यान एका वेगळ्या विश्वा मेरेन पावुया लोकांक जोडुया लोकांक तोडचें न्हय तुवें म्हणलें तशें भाशा आनी कविता साहित्य हें लोकांक जोडपा खातीर आसता अमेय तूं आयलो आमकां खूब खोस जाली उर्दूंतलो तूं गोंयचो आमचो एक एकमेव कवी सद्या तरी म्हाका दिसता म्हजे मुखार आनी कोण नांवां दिसतात म्हाका कोण बरयता अशें तूं असोच बरयत रावचो अशीच तुजी अनेक पुस्तकां येवची हांव तुका शुभेच्छा दितां आनी दिनवास तुका तूं आयल्या बद्दल सगळ्या लोकांनी हें पुस्तक मुद्दम एमेझॉनाचेर आसतालें तेन्ना एमेझॉना वयलें मुद्दम घेवचें वाचचें देव बरें तर हे आशिल्ले बाब अमेय कामत गोंयचे उर्दू कवी जायना अशें कांय ना हे कार्यावळी भितर आमी तुमचे मुखार घेवन येतले अशेंच नवे नवे मानेस्त जे नवे प्रयोग करतात एक नवे प्रेरणास्थान जातात आमच्या गोंयकारां खातीर पळयत रावात खंय सुचूं नाकात गोमंतक टीव्हीचेर जायना अशें कांय ना